कला अकादेमीचें काम पुराय जावपाच्या निमण्या पावण्यार आसा. कांय तंत्रीक कामां उरल्या. सगळें काम पुराय जावपाक कमीत कमी 42 ते 45 दीस लागतले, अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. कला अकादमी कालूच हांवें उलयल्लो आशिल्लो की कला अकादमी ऑलरेडी आमचे फायनल स्टेजीचेर आमगेलें पावला आसा. फक्त मेन मुख्य ऑडिटोरियम जो आसा ताचे साऊंड इन्स्टॉलेशन साऊंड चालू आसा. एसीचें काम सुरू आसा. लेईंग ऑफ आमचे कॅमेराज, बाकी सगळ्यो ज्यो टेक्निकल ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्योच फक्त डीएमके एकूच बाकी सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. ब्लॅक बॉक्स काम जाल्लें आसा. ज्युरी रूम काम जाल्लें आसा. मुख्य ओपन ऑडिटोरियम जो आसा ताचेंय काम सुरू आसा. फक्त साऊंडाचो जो विशय जो आसा तोच उरिल्लो आसा आनी ताका थोडो टेक्निकल गोष्ट आसा. त्यो काही गोष्टी आसता पळय त्यो आमकां व्यवस्थीत रित्या ताजो इको, ताजो मागीर एकॉस्टिक्स, हे सगळे काही गोष्टी लक्षांत घेवन तो आमकां करता. ताका थोडोसो टायम लागता. हे आमी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. पण एकदां जाली न्ही तुमकां दिसतलें की बाबा खरोखरच आमी एक वेगळे कला अकादमी आज भितर सरिल्ले. आय थिंक म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आता कालचो हांवें रिपोर्ट घेतिल्लो त्या प्रमाणे कमीत कमी आनीक आमकां 40 to 45 days तुम्हाला लागतले अशें दिसता. कारण कशें आसा न्ही, आमी जो पर्यंत सिलींग आमी कवर करपाक शकना, जो पर्यंत आमचें सगळें टेस्टिंग जायसर कळ्ळें न्ही. आनी टेस्टिंग जर आमी पयलूच जर तें आमी इन्स्टॉल केलें आनी पयलूच जर आमी सगळ्यो हें जर जालें परत बाकीचो मातसो मायनर सुद्दां जर एरर जर आयलो जाल्यार आमकां टोटल आमकां रिमूव करचें पडटा. म्हणजे आमी परांत बीन आमी तशीच दवरलेली आसा. हें जाले नंतरूच काही गोष्टी आमी त्यो काय. बट म्हज्या म्हायती प्रमाणे बिईंग एज अ आर्टिस्ट आनी हे सगळे आर्टिस्ट कला अकादमी खुबशे जाण आज प्रतीक्षेन आसात. थोडोसो काळ घेवचो इतलें म्हजें सगळें.